आता आम्ही असा पेन्ना डी फ्रांक झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि आमच्या वांगडा असा BJPचो कॅन्डिडेट संदीप सालगांवकर हे हाच्या पयलीं पंच राविल्ले आसा, सरपंच आसा आनी सद्याचे सिटींग पंच आसात. सर तुमी पंच आसले, सरपंच आनी सद्याचे सिटींग पंच आसा आनी आतां तुमी झेडपी कॅन्डिडेट म्हणून आसा. कसो प्रतिसाद आसा तुमकां? ॲक्च्युली कशें आसा, बरेचशी वर्सां पंचायतीन काम करता आसतना बरेचशे कामाचो एक्सपिरियन्स आसा आणि पंच म्हणून निवडून येयल्या उपरांत 2 टर्म हांवें सरपंच म्हणून काम केलां आणि हे काम करता आसतना बरेचशे हांवें गांवचे डेव्हलपमेंट केल्ले आसा आणि हे सगळें काम पळोवन भारतीय जनता पार्टी आणि आमचे भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स आणि आमचो स्थानीक आमदार आणि माझे सगळे हांगासरल्या वांगडी यांच्यानी आयज म्हाका जिल्हा पंचायतीक हो एक संदी दिल्ली आसा. तेन्ना ह्या संदीचो ज्या प्रमाणे हांवें पंचायतीन काम केलां निस्वार्थपणे, तशेंच आयज निस्वार्थपणे जी संदी दिल्या निवडून येयल्या उपरांत तेच तशेंच निस्वार्थपणे काम करतलो. असो तुमचें विजन कितें आसा? तुमी हांगा भोंवता, तुमकां कितें इश्यूज अशें दिसल्या? ॲक्च्युली इशू अशें हांगा भोंवता आसतना कांयच दिसोंक ना. पयलीं आमचो पयलींचो जिल्हा पंचायत मेंबर आमचो गुपेश नायक आसलो. तो 3 टर्म जिल्हा पंचायत मेंबर. तशीच तेंची मिसेस ह्या टर्माक जिल्हा पंचायत मेंबर आसली. तसोच वॉर्ड मेंबर फ्रांसीस डिसोजा ह्या वॉर्डान बरें काम करता आणि गुपेशान आणि कविता भाभीन ओवरऑल बरें काम केल्लें आसा आणि तेन्ना खंयचो असो चडसो म्हाका अनुभव येवंक ना भोंवता आसतना की तेंच्यांनी खंयच कमी काम केलां कशें. सो आतां तुमचें विजन कितें आसतलें पूण ज्या तरेन कविता भाभीन आणि गुपेशान काम केलां त्याच पद्दतीन जाता तितले ते बरें काम करपाचें हांव ते विजन घेवन फुडें वयतलो. तुमकां BJPन आतां जी टिकेट दिल्या आनी तुमच्या जी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोंपयल्या, सो कितें तरी म्हणजे तेंचे पयलें आसलें तुमच्या भितर अशी खंयची गजाल आसली जी तांकां दिसली आसतली तुमच्या भितर? हांवें पंच म्हणून हांव पॉलिटिकलान कांय म्हाका इंट्रस्टूय नासलो आणि पॉलिटिकल म्हाका कांय म्हणटा तशें एक्सपिरियन्सूय नासलो. खेळटा खेळटा सोशल वर्काचो आंगान गूण खंयच्यान येयलो म्हाकाय खबर ना. पण हे सगळें पळोवन म्हाज्या वांगड्यांनी त्या टायमार पंचायतीक म्हाका 2007 दवरलो आणि थंयच्यान निवडून येवन कंटिन्यू मागीर 2 टर्म म्हाका अनअपोजूय हाडलो निवडून आणि ते करता आसतना जी संदी मेळ्ळी त्या संदीन हांवें भरपूर काम केलें. पंचायतीन काम करता आसतना खंयच कोणाक त्रास करप ना, कोणाचें काम आसलें तें इमिजिएट करप, कोणाक त्रास केन्नाच दिलो ना. हो एक म्हज्यांतलो बरो गूण पळोवन आयज सगळ्यांनी म्हाका फुडें काडलेलो आसा. तसोच भारतीय जनता पार्टीन हेची दखल घेतलेली आसा आणि स्थानीक आमदार माननीय श्री रोहन अशोक खंवटे यांच्यानी ही दखल घेवन आयज म्हाका ही संदी दिल्ली आसा. विजन कितें आसतलें काय म्हणटा? फोकस कितें आसतलें? फोकस म्हटल्यार कितें, आमकां जे डेव्हलपमेंट करचें पडटा ते प्रत्येक वॉर्ड मेंबर आसात, सरपंच आसात आणि आमचो स्थानीक आमदारूय आसा. स्थानीक आमदारान जावं भरपूर काम केल्लें आसा, भरपूर अशें काम केल्लें आसा. तशेंच तेंच्या वांगडा गुपेश आमचो पयलींचो जिल्हा पंचायत मेंबर आसा तेणी काम केल्लें आसा. कविता भाभी ह्या फावटी तेणी बरें काम केल्लें आसा. स्थानीक पंच मेंबर काम करतात आणि सरपंचूय काम करता. तेन्ना जिल्हा पंचायतीन जें कितें म्हाका करूंक मेळटा काम ते प्रत्येक वॉर्ड मेंबराक, सरपंचाक आणि आमदाराच्या सहकार्यान तांकां पयलीं कॉन्फिडन्सान घेवन कितें जाय वाड्याक तुज्या कितें कमी पडटा आणि कितें डेव्हलपमेंट जाय ते पयलीं विचार घेवचे पडटले तेंचे आणि त्या प्रमाणे काम करचें पडटलें. कितले पंचायती तुका आतां पडटा? पेन्ना म्हाका पेन्ना दी फ्रांक आनी साल्वादोर द म्हणून अशे 2 पंचायती पडटा. हय, दोनांय तुमकां बरो सपोर्ट आहा? फूल सपोर्ट आहा. हय हय. ओके. पंच सांगलें हो आमचो फ्रांसीस डिसोजा, हो हांगासरलो स्थानीक पंच. वॉर्ड नंबर 3 हालीवाडा. ओके. ह्या वॉर्डाचो पंच मेंबर. कितें आसा सद्या हांगा रिस्पॉन्स बरो आहा. BJP? एक तर हिंगासरले सगळे लोक ताका बरो वखता ओके. आनी खंय आमचे भुरगे बी केन्ना दारार गेल्यार बी केन्ना तेणें बेश्टे हालीं आतां कोणाक पत्ते धाडूंक ना. सगळे आमचे यूथ बी तेजेच फाटल्यान ना. पूण अशे थोडे एलिगेशन्स करतात की मायनॉरिटी वोट्स केन्ना BJP वचचे ना बीन अशें कितें आसता. सो तुमकां कितें म्हणणें आसा ताचेर? ना तशें कांय ना. आतां पयल्यार मायनॉरिटीचे कितले MLA आहा ते BJPन आहा, तेय निवडून येता. आतां हांवूय मायनॉरिटीन, आमचे आतां पयलीं मिसेस सरपंच आसली, आतां हांव 2 पाटी निवडून येयलो. हिंगा आमच्या वॉर्डान आमचे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हिंगा सगळ्यांचो एकवट बरो आहा. इवन विसर्जनाच्या टायमार सगळे आसता, सगळे जातीचे आनी बरें आमी मोगान ते विसर्जन करता. आनी हिंगासर आमच्या वॉर्डान कांय तसलें कांय ना, जातीर बी तसलें कोण मानिना हिंगासर. अशें म्हणजे तुमची कामां बी सगळीं जातात? म्हाजी कामां सगळीं जाता. आमचो रोहन सर आहा न्ही तेज्या फुडारपणा खाला आमी कामां घेतल्या तितलीं
म्हाका दिसता हायस्ट पेनदे फ्रांसान सगळ्यांक कितले करोडांची कामां म्हाजेच वॉर्डान जाली रिटेनिंग वॉल जावंक लोकांचे हिंगा सॉरी नाला आनी खूब हिंगा डिफिकल्टी स्लॅब्स घातले हिंगा खूब रस्तोय जालो लास्ट टायम पूण आतां मातसो आफ्टर इलेक्शन होय रस्तो घेवपाचो आहा कामां खूब जाली हिंगा रोहन सराच्या हाला सो चडशे म्हणजे मायनॉरिटी वोट्स हांगल्ले म्हणटात तशे BJPक पडटले हय 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 ZP इलेक्शन. हय ते हिंगासरलो ह्या वॉर्डान युनिटी आहा ते खंय मानिना बी ते काँग्रेस BJP तहें कांय ना काय सर ओके लीड हांगा आसले तांकां. हिंगा हांवें ताका ऑलरेडी उतो दिलें तुका हायस्ट लीड पेनदे फ्रांसान हांव दितलो ओके सांगा तुमी दितले सर तुमची मार्जीन किती आसतली. ओवरऑल जर पळयली न्ही हय जाल्यार आमी एक मार्जीन आमची जर पळयली जाल्यार 5,000ची मार्जीन घेवन येवपाची आमची फूल तयारी आसा. ओके तुमी सपोज 5,000 मार्जीन घेवन आयले सर पयली प्रायोरिटी कितें आसली तुमची हांगा. प्रायोरिटी म्हणजे कितें हांव पळय फॉल्स प्रॉमिसीस करूं शकना. पयलीं म्हाका निवडून येयल्या उपरांत एक जिल्हा पंच मेंबराक कितें काम करूंक मेळटा हेची पयली म्हाका स्टडी करची पडटली आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक वॉर्ड मेंबर सांगला तशें हांवें बरोबर घेवन तें काम करचें पडटलें बेश्टें हांव हें करतलो तें करतलो म्हणून हांव सांगूंक शकना. पयलीं म्हाका कितें काम करूंक मेळटा पंचायत फंडांतसून एक एका जिल्हा पंच मेंबराक कितें काम करूंक मेळटा तें पयलीं पळोवचें पडटलें आनी त्या प्रमाणे फुडलो प्लॅनिंग आसतलो म्हजो. आमकां ल्हानपणी आसतनाच आमकां आमगे भुरग्यां आसा खेळपाक खेळयतालो आनी आमकां न्ही असलो कॅन्डिडेट न्ही केन्नाच मेळना आनी हेजे फुडें बी मेळचें ना. दुसरी गोश्ट म्हणजे आमी केन्ना तेगेल्या दारान वचूं आमी केन्ना तेणें वापस म्हणून धाडूं ना आनी मन दुखोवना. कितें जालें राणे कांय बी नाका कितें आमगे कुमारबाई आसा आमगे खूब जाण लोक आसा हिंगा कळ्ळें न्ही आमकां खरोच न्ही आमकां कॅन्डिडेट न्ही नंबर 1 मेळिल्लो आसा जिल्हा पंचायतीक कितें कितल्या वोट्सांनी जिखतलो हे दिसता म्हाका दिसता मोर दॅन 9,000 जिखतलो. हय शुअर आहात तशें ते कित्याक जाणा आमगेली भाई कोणाच्या दारान गेलो खंयी गेलो न्ही आतां दिल्लीक मोदी सारा वळखता पळय भुरगीं तशें आमगे संदीप भाई वळखता हाका ल्हान भुरगीं वळखतात कळ्ळें न्ही आनी आमची भाई न्ही कोणाचे टॉर्नामेंटा अथवा आनी कसल्या केन्नाच फाटीं येवना कितें आनी भाईन आमगेली ना सालादूर म्हूण पंचायतीन आसतना लोकांची खूब काम केली आनी मेंबर आसतना बी काम केली आमी केन्नाच मन दुखोवना कितें आनी रवन सराल हेजेन आनी आमगे भाई हेजेर आमी आजुनूय सुखांत आसात आमकां कसलो त्रास ना आमी पयलीं खूब त्रास काडलात एक घटार मारपाक सुद्दां दिनाशिल्लें आमकां कळ्ळें न्ही आतां आमकां ह्या भाई येवन आमगेली न्ही खूब काम केलां खूब म्हण खूब काम केलां कितें. म्हजें नांव विश्राम गोवेकर म्हाका पेट नेमान कुमार म्हणून वळखता लोक सगळे आनी संदीप बाईक आमी 2005 पासून हांव ताका वळखता एक फ्रेंड म्हण आसलेलो आमचो आनी तो 2007 पासून जो आमच्या वार्डान येयलो निवडून तेणी 4 टर्म सेगीत तो कंटिन्यूस निवडून येयला आनी 2 टर्म तो अनअपोज येयला आनी 2 टायम तो सरपंच म्हणून तेणी पद भुसवला आनी आतां तो ऑलरेडी सिटींग आमचो पंच मेंबर आसा. आमी ताका 2 फावटी बिनविरोध हाडला निवडून कित्याक संदीप बाईचें काम इतलें बरें इतलो बरो मनीस सगळ्यांक पावपी सगळ्यांक हेल्पफूल जाणट्यांक भुरग्यांक एक जाणट्यांचो आदार को सारको तो केन्ना ते दारार वच केन्ना कितें कसलें काम वच तो केन्ना ना म्हणना केन्ना परतून धाडिना तो फाल्यां पळयतलो अशें केन्नाच तेणी म्हणूंक ना. आनी संदीप बाईक हो खरो एक बरो मनीस आनी आमचो बरो मित्र तो. हांव एका टायमार ते अगेन्स्ट कॉन्टेस्ट केला हांवें जेन्ना ते ऑपोजीट आसलेले आमी हांव BJP आसलेलो म्हाका BJP थ्रू म्हाका टिकेट मेळ्ळी आनी 1 to 1 आमी आसलेलो हांव ते ऑपोजीट आसलो म्हणून म्हाका तेन्ना पासून हांव ते ऑपोजीट आसून पासून हांव तो जिखून येयल्लो हांव हरलेलो पण तेणी म्हाका केन्नाच दुखोवंक ना केन्नाच कसलोच रिवेंज कसलो कांयच घेवंक ना म्हाजें आनी म्हाजी 2-3 कामां पासून हांव गेला एका धपक्यान तेणी काम केल्लें आहा तेन्नाच्यान बाईक मारलो पळय आनी तेज्या उपरांत आमी बाईच्या फाटल्यान उबे आहा पळय ताका 2 फावटी अनअपोज धाडलो त्या फाटल्यान कोणूच तेज्या अगेन्स्ट उबो रावंक ना आनी आतां ताका बाईन आमच्या BJP पार्टीन ताका टिकेट दिला आनी बरो मनीस बरो कॅन्डिडेट वायज ते वडा प्रती करतालो आयज दोनूय पंचायती पेडणे फ्रांस आनी सालादूर हे दोगांय पंचायतीचे जे उदरगत करपाची आसा तो बरे भशेन करतलो ही आमकां गॅरंटी आहा आनी असोच वयर सरचो तो आनी हेच्या फुडें बरो देटान काम करपी असो म्हाजी इच्छा आनी ऑल द बेस्ट आनी तो बऱ्या मतांनी भरघोस मतांनी जिखून येतलो हें आमकां खबर आहा सगळ्यांक खबर आहा आमकां फक्त बरी मार्जीन जाय म्हाका दिसता म्हाका पूर्ण गोंया भितर हायस्ट वोटींग आसतलें हेजेर पाहिजे. आमी चडशे तुमच्या एरियेन भोंवले जावं इवन वदर गेले ते चडशे महिलांचो सपोर्ट तुमकां आसता आनी हांगा बी तसो सपोर्ट आहा तुमकां महिलांचो. महिला जावं आमचे सगळे दादले जावं भुरगे जावं सगळ्यांचो सपोर्ट आहा म्हाका खंयच कमी ना खंयच वयता थंय संदीप भाई आमी तुज्या बरोबर आसा म्हणून तुजें काम पळयलां तुजो स्वभाव पळयला आनी तुजी वागणूकूय पळयल्या आनी केन्नाच तुज्या भितर असो एटिट्यूड ना
तो आज पर्यंत आमी तुका कितली वर्सां वळखता जवळ 4 टर्म येयला न्ही 2 फावटी अनऑपोजीट बेश्टो हाडूना मे बी तुम्ही डिफरन्शिएट करना केन्ना की जिखून येतकच सगळे तुमचे अशें आसता तुमचे करपाची गरजूच पडना न्ही कितें करून खंय वचपाचें आहा तें मनीस म्हणून जल्माक येयला मनीस म्हणून काम करप सगळ्यांक बरोबर घेवन सो इवन कोण जे अपोजिशन आतां आहा ते मागीर सपोज तुमी जिखल्या उपरांत तुमी तांचीय कामां करता पळय हांव सरपंच आसतना केन्नाच भेदभाव मानूंक ना केन्नाच जात पात मानूंक ना हांव सगळ्यांची कामां करता आनी हांव कोणा कडेन वायटपणूय घेयना आनी करपाचेंय ना म्हाका एक लायफ मेळ्ळा त्या लायफान बरें काम करून वचपाचें हेच म्हजे विचार थँक्यू सर तुमी आमकां टायम दिल्या बद्दल आनी बेस्ट आलो तुमकां सगळ्यांक जय शिव.